हे आज आमी हांगा नॉर्मल ह्या वाठारान हो ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन आनी शिफ्टिंग दोनूय केल्ले आसा आनी हो एक व्हडलो म्हणजे आज वास्को भितर जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमकां हे ट्रान्सफॉर्मरूय अपग्रेड करपाची गरज आसता नाजाल्यार कशें जाता की खंय तरी लो वोल्टेज जाता आज खूब वाडल्या आज एसी म्हणटा ती घरांत आज एक टायमाक लग्जरी आशिल्ली ती आतां नेसेसिटी जाल्या आनी त्या खातीर वोल्टेज चड जाय पडटा आनी ताचे खातीर सगळ्या कडेन अपग्रेड करप हे आमचो प्लॅन आशिल्लो आज आमी पुराय वास्को भितर अरावंड 30 ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेड केल्ले आसा आनी एक अरावंड 12 उरल्या ते जातकूच पुराय वास्कोतले म्हणजे अरावंड 30-40 वर्सां मागीर म्हाका दिसता हे अपग्रेडेशन म्हणजे 20-30 वर्सां भितर मागीर अपग्रेडेशन जाता आनी जाणे करून पब्लिकेक बरी सवलत आनी सुविधा परत फ्लक्च्युएशन जाता ती जावपाना तातूंत भितर अंडरग्रावंड केबलिंगूय हांगा पावला सो दोनूय गोष्टी हांगा ह्या नॉर्मन वाड्यार बऱ्यो जाल्या हो ट्रान्सफॉर्मर पयलीं मेन रोडाचेरूच आशिल्लो आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन खूब जातालें सो तोय हांगा शिफ्ट करून आज हो 200चो ट्रान्सफॉर्मर 400चेर व्हेला तेन्ना बरें दिसता हांव सगळ्या आमचे इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ तांचें हांव अभिनंदन करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की पुराय वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळे ट्रान्सफॉर्मर आमी अपग्रेड करपाक घेतले कारण ते जाले तांचे मेहनत आज खंय तरी आज सगळ्या कडेन आमकां दिसता इलेक्ट्रिकल स्टाफ पासून खूब त्रास काडून हांगा तांणी इन्स्टॉल रोखडो केलो आनी अशें करून वास्को भितर एक बरी इलेक्ट्रिसिटीची सुविधा आमी सगळ्यांक दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत हो एक हें आसा चडांत चड आमकां गरजेचो आसलो कित्याक तो 200चो आसलो आनी ते आमगे भोवन लायट वयताली पूण हो दाजी बाबा आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो 200चो तर 400 केला आनी आमकां केन्ना चिंतूच ना अंडरग्रावंड तेव्हा जाल्यार डबल केबल घायलेलो तो गेल्यार दुसरो जातलो इतले फेसिलिटी आमकां दिली चडांत चड दाजी बाबा देव बरें करूं म्हणटा जे आता तुम्ही पहिलं जे अपग्रेडेशन चालू आसा अख्ख्या वॉर्डांनी सगळ्यांच्या वॉर्डान चालू आहा ही कितली आता जवळजवळ 25-30 वर्सां जाली अपग्रेडेशना खातीर हे जे ट्रान्सफॉर्मर ते 30 वर्सां पयलीं घातलेले मागीर त्याच्या मागीर कांयच जावना लोकांचे नीड आसा ते वाडल्यो थंय एसी जाल्यो मागीर गिजर जालो हो पावर खंय तरी शॉर्ट पडटलो आनी कट जातले लायनी आनी लोक कितें तापयतले कोणाक डिपार्टमेंटाक पूण तेंची चूक ना बघ तांकां ते कोण हाडपी नासलो म्हणून तांकां खंय खंय जाल्यार ते एक्चुअली कितें आसता अपग्रेडेशन करता तेन्ना तांकां फंड जाय पडटा आनी फंडा खातीर कोण तरी थंयसर आमदार वचोन थंय सांगूंक जाय आसलें पूण हें बरें जालें बाबा आमकां आमदार असो मेळ्ळो जो आपुणूच फॉलोअप करता ते फॉलोअप करपूच मातशें मेन आसता ते फॉलोअपा खातीर ही सगळी डेव्हलपमेंट वर्क करता हांव खरोच आमदार देव बरें करूं म्हणटा खाली ट्रान्सफॉर्मरूच ना जितले भागांत जितली कामां चालू आहा वॉर्डान आतां सकाळीच आमी एक नाल फोडलेलो हाचो आमच्या पेवर्स आनी त्या चेस बिल्डिंगेन ती कामां आमदार हाडटा आमी घालतकूच ती फॉलोअप जातकूच ती पयशे येता नाजाल्यार आमकां येना म्हणून अशीच वास्कोन ह्या 3 वर्सांत तुमकां खरेंच पळोवपाक इतले बदल मेळटलो वास्कोन तेन्ना तुमी चिंतले बाबा खंय तरी बदल जाला आनी खंय तरी ह्या आमदारान कितें तरी केलां म्हणून म्हाजें इतलेंच म्हणणें बाबा खंय कितें जालें म्हणून तुमी पॅनीक जावं नाका खंय तुमकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार कोण तुमचो प्रॉब्लम खंय पावयना जाल्यार तुमी डायरेक्ट असो आमदार आहा तुमी डायरेक्ट वास्को ताच्या ऑफिसान वचून तुमी तुमची कामां करूंक शकता असो आमकां आमदार मेळलो आसा येणाऱ्या काळांत तुमकां बरी कामां दिसतली वास्को सिटीन शांतादुर्गा कला अँड क्रीडा संघ आणि नॉन मन वातावरणाची सगळी जाणां एक देव बरें करूं म्हणटा कृष्णादाजी साळकाराक आनी खास करून ते आमकां मंडप गणपतीच्या मंडपा फुडेंच तो ट्रान्सफॉर्मर आसलो आनी तो रिस्की आसलो तशेंच ते गाडयो बिडयो हे करपाक ते त्रास जाताले सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनिशिएटीव इमिजिएटली तेणें घेवन तो ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट केलो म्हणून तेच्या मनाक काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ते 200 kVA आसली ती आतां 400 केली परत लायट वयता एसी वाडले ते ऑलरेडी सांगलां सो तेज्या खातीर एक सगळ्या वतीनसून देव बरें करूं म्हणटा अशेंच आतां आनीक थोड्या डिस्कशनान सांगलें की हांगर सायडीक पेवर्स करून म्हणजे हांगर एक क्लिनिनेस कशें करून दिता म्हणून सो तेज्या बद्दल तेजे देव बरें करूं म्हणटा सांगलेलें काम न्हू केन्नाच तेणें आमकां हें करूंक ना आनी ताजे बरोबर जे काम करता ते पळोवन आमकां सुद्दां उमेद येता की ताजे बरोबर काम करपाचें उमेदीन आमी कामां करता आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमची उरलेली कामां ताजी करतलो म्हणून आमी तेजे कडेन आशा करता अशी आनी आमकां बी तेजे कडसून आमकां प्रोत्साहन मेळटा ह्यान पयलीं अशी ताजी तुका कामां करता पळय तशें आमच्या वाड्यार कांय जालें नासलें पण ताजी येयल्याक आमी ताजे कडेन जी कितें मागणी केल्ली आहा ती सगळी आमची कामां केल्ली आहा ताजेर हांव ताजीक थँक्यू म्हणपाक सोदता ताजी बाई तेणें आमकां हो ट्रान्सफॉर्मर घालून दिल्ल्या बद्दल हो ट्रान्सफॉर्मर खूब गरजेचो आसलेलो पयलीं थंय आसलेलो तेन्ना 200चो आसलेलो आतां हांगा 400चो घातला सो आतां लोकांची हे चड वाडलेली आसा संख्या वाड्यार लोक येत आसा सो तेंच्या सगळ्यां कडेन एसी फ्रीज खूब जर 24 वरां चलता तसले गरजेच्यो वस्तू आसा ताका लागून आनी हांगा लायटीक लागून खूब प्रॉब्लम जातालो सो आतां
हितून हे प्रमाणे आतां लायटीक लागून मातसो कमी हे जावंक शकता. पूण आतां आमकां दाजीन उलोवंक मारलेल्या फावटी आमकां दाजी येयल्लो आसा हे करून आमच्या उल्याक सदांच आसता दाजी.